बीजेपी सध्या मुख्यमंत्री बदलूक सोदता तरी बदलूक शकना। बहुमत सिद्ध करूक आंकडो ना म्हूण काँग्रेस फोडल्याशिवाय पर्याय ना। नाजाल्यार श्रीपादाक हाडून मुख्यमंत्री करून युती पार्टनरांक एकठांय दवरपाचें। विधानसभेत बीजेपीचे 10 आमदार मतदान करूंक शकता। 3 जाण हॉस्पिटलात, एकलो सभापती। फुडारी जावं की युतींतलो कोण फुडें सरता ताचेर कोण रावतलो कोण वतलो तें थारतलें। खासा रिपोर्ट। बीजेपी कागदाचेर जितले नंबर जमोवंक शकता तितले विधानसभेच्या पटलाचेर दाखोवंक शकना। सध्याचे परिस्थितीत बीजेपीचे 10 आमदार मतदान करपाक शकतात। त्या खातीर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान आता तयारी दाखयली तरीकूय ताका पदाचो राजीनामा दिवंक मेळना। पर्रीकार मुख्यमंत्री पद सोडपाक आता तयार। बीजेपी कडेन नंबर नाशिल्ल्यान पर्रीकाराक देवंक मेळना। नव्या मुख्यमंत्र्याक विधानसभेत नव्यान बहुमत दाखोवचें पडटा। पर्रीकारान राजीनामा दिल्यार नव्या मुख्यमंत्र्याक फ्लोर टेस्ट सक्तीची। सध्या तरी बीजेपीचे 10 आमदार मतदान करपाक शकतात। पर्रीकार, फ्रांसीस आनी मडकयकार दुयेंत आनी हॉस्पिटलांत। प्रमोद सावंत सभापती आशिल्ल्यान मतदान करपाक शकना। तरीकूय युतीचे सगळे पार्टनर सांगातान रावल्यार मेजॉरिटी जाता। मात नवो लिडर कोण जाता ताचेर युतीत कोण उरतले कोण सोडटलो तो मोठो प्रश्न। बीजेपीचे स्वता मतदान करपाक शकता 10 आमदार। मोगोचे 3 आनी गोवा फॉरवर्डाचे 3 धरून 16। रोहन गोविंद प्रसादाक धरल्यार पावता 19चेर। चडूच म्हूण चर्चिलानूय तेंको दिल्यार पावता 20चेर। मात लिडर कोण ताचेर युतीची गणितां थारतली। सुदिनाक लिडर केल्यार गोवा फॉरवर्ड आनी गोविंदाचो दुबाव। विजयाक लिडर केल्यार मोगोचो दुबाव। प्रसाद आतांच फाटीं सरला। एनसीपीचो चर्चिल आलेमा फाटले 1 वरस अलिप्त रावला। कितेंय केल्यार बीजेपीचे युतीचो गाडो 15 ते 16कूच तेंकपाचो। हे फाटभुंयेर बीजेपीक आतां सरकार साल्वार करूंक साम दाम दंड भेद चुकना। सगळी तयारी करून 3 वजनदार केंद्रीय निरीक्षक गोंयांत पावल्यात। पणजे मध्यवर्ती हॉटेलांत तांचो सोमारा सांजे मेरेन तळ। लिडर थारावन बहुमताची गणितां जुळोवंक ते युतीच्या पार्टनरा बरोबर बसतले। सध्या सगळ्याक एक दवरून बीजेपी कडेन 2 वेगवेगळे पर्याय आसात ते अशे। पर्याय 1, श्रीपाद मुख्यमंत्री। मोगो, गोवा फॉरवर्ड आनी गोविंदाक एकठांय दवरून श्रीपादाक मुख्यमंत्री करप। श्रीपादाक खासदारकी आनी केंद्रीय आयुष मंत्री पदाचेर उदक सोडचें पडटलें। श्रीपादा खातीर एक दुयेंत वा हेर आमदाराक आमदारकी सोडची पडटली। श्रीपादाक पोटवेंचणुकेंत आमदार म्हूण वेंचून येवचो पडटलो। पर्याय 2, काँग्रेस फोडपाची। भाजपा कडेन दुसरो उपाय उरता काँग्रेस फोडपाचो। दिगंबरा सयत वा ताचे शिवाय काँग्रेस फोडून भाजपाक सिंगल लार्जस्ट पार्टी करपाची। श्रीपादा भशेन दिगंबराचें नेतृत्व सगळ्या युती पक्षाक मान्य आसपाची शक्यताय चड। आज फाल्यां बीजेपीच्या केंद्रीय निरीक्षकांबरोबर बसकांनी ह्या सगळ्या पर्यायांचेर चर्चा जातली। बीजेपीचे निरीक्षक युती पक्षा बरोबरूय बसका करतले। दुसरे वटेन पक्ष एकठांय दवरूंक काँग्रेसीकूय सरकार स्थापणुकेचे वारे करप चुकना। काँग्रेसीनूय शुक्रारच्यान फोंड्या बसकांचें सत्र सुरू केलां। मात 4 माजी मुख्यमंत्री आशिल्ल्या काँग्रेसीत थंय एकलो आसल्यार दुसरो ना। स्टुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार। घेवया एक कमर्शियल ब्रेक।